नमस्कार, पळूया अपडेट खबरो। लोकसभेच्या वेचणुकेची सेमीफायनल भाजपा जिकिल्ल्यात जमा। छत्तीसगड सोडल्यार तिन्ही राज्यांनी काँग्रेसीचो धुंवर। उत्तरेत मोदी दिल्ली डेब्यूत गाजयली आम आदमी। लैंगिक अत्याचार केशीत तरुण तेजपालाच्या पुलीस कादयेंत 4 दिसांनी वाढ। तेजपाला आड आनीक 3 गुन्यांव नोंद। शोमा चौधरीची न्याय दंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी। पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर हजेरी लावन मुंबई वतकच निलेश नारायण राणेचे घुमजाव। टोल बुथाचेर आपल्याकडेन पयली दादागिरी केली म्हूण बडयले, केलें तें सारकें, राणेची शापोतां। मालवे पेडणे 2 मोटारसायकली मदीं अपघात। 3 जण आगताक गेले, एकलो गंभीर जखमी। मोटारसायकलींची एकामेकाक समोरासमोर टक्कर। मोपा विमानतळाक लोक कित्याक विरोध करतात तेंच कळना। 2 विमानतळ गोंयाक सुशेगाद परवडटात। पोर्तुगेज प्रस्नावेल्यान मुख्यमंत्र्यान चर्चिलाचेरय काडलो फोग। काँग्रेसीचे अल्पसंख्याक मेळाव्याक 9तले 8 आमदार ना। काँग्रेस मागता गोंयांत अल्पसंख्याकांक 10% आरक्षण। 3 म्हयने भितर जाय अल्पसंख्याक आयोग। खबरो विस्तारान। लोकसभेच्या वेचणुकेची सेमीफायनल भाजपा जिकिल्ल्यात जमा। छत्तीसगडांत काँग्रेस भाजपा मदली टफ फायट सोडल्यार राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी दिल्ली भाजपा मोदी आम आदमीच्या वाऱ्यान काँग्रेसीचो धुंवर केलो। दिल्लीत आम आदमीन जबरदस्त डेब्यू केला। तिनूय मोठ्या राज्यांनी भाजपाचें वारें दिशिल्ल्यान लोकसभेचें वारें भाजपा वटेन व्हांवतलें म्हणून राजकीय निरीक्षक अदमास उक्तायतात। छत्तीसगड सोडल्यार विधानसभेचे एक्झिट पोल जवळ जवळ खरे थारल्यात। मिझोरामाचो निकाल सोमारा लागतलो। लोकसभा वेचणुकेचे सेमीफायनलीचे निकाल येवंक लागल्यात। मुखेल चॅनलांचे एक्झिट पोल जवळ जवळ खरे थारल्यात। निकाल आणि लीड घेतिल्ल्यांचे वारे पळयल्यार राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्लीत भाजपान काँग्रेसीचो धुंवर केलो। छत्तीसगडात परंपरेप्रमाण दोगांय मजगती टफ फायट चल्ल्या। थंयचे चित्र सांज मेरेन स्पश्ट जातले। राजस्थान आणि दिल्ली भाजप काँग्रेसीकडच्यान परत घेतले। राजस्थानात सिटांचो इतिहास केलो। उत्तरेत सध्या भाजपा आणि मोदीचे वारे दिसता। सकाळी 8 मतमेजणी सुरू जाले उपरांत पयले अर्दे वरांक वारे स्पश्ट जाले। फक्त एक छत्तीसगडात काँग्रेसीन भाजपाक बरी फायट दिली। दिल्लीत आम आदमी पक्षान डेब्यूत विधानसभेचेर जबरदस्त वजन दाखयला। दिल्लीत जबरदस्त मार खाल्ल्यान मुख्यमंत्री शीला दीक्षितान राजीनामो दिलो। राजस्थानात वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेशात शिवराज चौहान, जाल्यार दिल्ली हर्षवर्धनाची मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची घट जाल्या। आता 4 राज्यांनी फाटल्या विधानसभेत हेर पार्टी आणि अपक्ष सोडून फक्त भाजपा आणि काँग्रेसीची आमदारांची टॅली पळयात। आयतारच्या निकालांचे वारे पळयल्यार भाजपान टॅली 25 ते 50% वाडयल्यार, जाल्यार दिल्लीत केजरीवालाच्या आम आदमी पक्षान काँग्रेसीक काबार केली। राजस्थानात उमा भारती परती आयिल्ल्यान भाजपान आमदारांची टॅली वाडयली। दिल्लीत आम आदमी पक्षान काँग्रेसीक काबार केली। दिल्लीत चडसो भाजपा आणि आम आदमी काँग्रेस नावाक भाजपाक आता लोकसभेत सरकार दिसपाक लागला। ह्या निकालांच्या हवेचेर बिहार, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात एनडीएची नव्यान गणितां जुळटली म्हूण भाजपाच्या फुडाऱ्यांक आस दिसता। मात वेचणूक खरी गाजयली ती दिल्ली आम आदमीन, ती बी डेब्यूत। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। लैंगिक अत्याचार केशीत जेएमएफसी कोर्टान तरुण तेजपालाची पुलीस कादयेंत 4 दीस वाडयल्या। पुलिसांनी ताची कादय वाडोवची म्हूण कोर्टाकडेन मागिल्लें। ह्या प्रकरणाची चवकशी आनी तेजपालाची जबानी घेवपाचें काम अजून उरलां अशें सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगलें। मात तेजपाल चवकशींत पुराय सहकार्य दिता। ताची कादय वाडोवपाची गरज ना अशें तेजपालाच्या वकिलान सांगिल्लें। तेजपाला आड आनीक 3 गुन्यांव नोंद केल्यात। शोमा चौधरीची न्याय दंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी घेतल्या। तरुण तेजपालाची पुलीस कादय शुक्रारा सोंपली। ताची पुलीस कादय वाडोवन घेवंक शेनवारा तेजपालाक कोर्टा मुखार हजर केल्लो। ताची चवकशी अजून पुराय जावंक ना, ताका लागून ताच्या पुलीस कादयेन वाड करपाची मागणी सरकारी वकिलान केली।
तशेंच साक्षीदारांनी दिल्ले जबानी वेल्यान तेजपालाची चौकशी करपाची आसा अशें ताणें कोर्टाक सांगलें. मात तेजपालाच्या वकिलान कादयेन वाड करपाक विरोध केलो. तेजपाल पुलीस चौकशेन पुराय सहकार्य दिता. ताची वैजकी तपासणी जाल्या. तशेंच ताचो कंप्युटर जप्त केला आनी तातूंतलो डाटा डिलीट केल्लो ना अशें तेजपालाच्या वकिलान कोर्टाक सांगलें. तेजपालाची 2 ते 3 वरांच चौकशी जाताली. चडसो वेळ तो क्रायम ब्रांचीन एकलोच बसून आसतालो. ताका न्यायालयीन कादय दिवची अशें तेजपालाच्या वकिलान मागलें. मात JMFC कोर्टान तेजपालाची पुलीस कादय आनीक 4 दिसांनी वाडयली. There is no justification for giving a remand for 8 days. After hearing our arguments and after perusal of the case diary, the Honorable Court has granted them police custody of 4 days only. पुलिस ने क्या दलील रखी थी रिमांड मांगने के लिए, 8 दिन का रिमांड मांगने के लिए? रिमांड की एप्लीकेशन हमें दी नहीं गई, तो एप्लीकेशन विच दे फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, बट दे सेड दैट दे वांट टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ सम मोर विटनेसेस. आपकी तरफ से क्या डिफेंस था कि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? ही सेड देयर इज नो जस्टिफिकेशन. जो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी थी और जो ग्राउंड्स इन्होंने दिए थे, ऑल दोज ग्राउंड्स हैव ऑलरेडी बीन, ऑल दैट इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड इन द 6 days ऑफ इन्वेस्टिगेशन. दुसरे वटेन तेहलकाची आदली वेवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीची जबानी न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार शेनवारा घेतली. ती शेनवारा सकाळी गोंयान पावली. पणजेच्या JMFCन लैंगीक अत्याचार केशीन शोमा चौधरी आनी हेर 3 जाणांक समन्स काडिल्ले. G. विष्णू, सौगत दासगुप्ता आनी ईशान तनखा ह्या तिगांची शुक्रारा न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी घेतली. पिडीत चलयेन लैंगीक अत्याचाराची पुराय घडणूक ह्या तिगांक सगळ्यान पयलीं सांगिल्ली. तांची जबानी खूब म्हत्वाची. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी चेतन गवस. धारगळे एंट्री फी नाक्याचेर आशिल्ल्या ऑपरेटरांनी आपल्या पुलिसां कडेन दादागिरी केली म्हूण तांकां बडयलें. तातूंत चुकीचें कितें? केलें तें सारकें अशें करतात तेंची कितें आरती ओवाळपाची काय कितें अशी शापोतां महाराष्ट्राचो उद्देग मंत्री नारायण राणेचो पूत नितेश राणेन मुंबय वचून सांगल्यात. 3 दीस पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर हजेरी लावन तो मुंबय पावलो. एंट्री फी नाको मोडलो आनी ऑपरेटरांक मार बडय केली हें ताणें मान्य केलां. जो काही प्रकार घडला तो आपल्या पोलीस खात्यातल्या एका पोलिसांवर हात उचलल्यामुळे एक रिॲक्शन म्हणून तो घडलेला एवढं मी तुम्हाला सांगू. पेडण्यात धारगळे एंट्री फी नाक्यार नितेश राणे आनी ताच्या गुंडांनी 3 डिसेंबराक धुडगूस घाल्ली. एंट्री फी नाक्यार काम करपी 3 ऑपरेटरांक तांणी बरोच मार घाल्लो. तशेंच एंट्री फी दिनासतना गेट मोडून गोंयांत आयिल्ले. पुलिसांनी नितेश राणे सयत हेर 8 जाणांक अटक केल्ली. सध्या तांकां जामिनाचेर सोडला. नितेश राणे मुंबय विमानतळार पावलो तेन्ना स्वाभिमान संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ताका जंगी येवकार दिलो. नितेश राणेन धारगळे घडिल्ले घडणुकेक गोंयचे एंट्री फी ऑपरेटरांक जबाबदार थारायला. गोंयचे पुलीस महाराष्ट्रांत आयिल्ले आनी तांकां कोणें वायट वागणूक दिल्ली जाल्यार तेंय तशेंच करपाचें अशें तो म्हणटा. 250 रुपयाचा विषय नाहीये, पण शेवटी आपण विचारायचं नाही, आरेरावी करायच्या. आपल्या पोलीस खात्यातल्या एका पोलिसांवर तो हात उचलतात, त्याची कॉलर पकडतात आणि त्यानंतर पण आम्ही गप्प बसावं किंवा त्यांना त्यांची आरती उतरावी हे आपण लोकांनी मला सांगावं. त्याच्यामध्ये मी काय गुन्हा केलाय? मला वाटतं उद्या गोवातला पण कोण इकडे पोलीस येईल त्याच्यावर कोण हात उचलेल तर गोवातले लोक पण तेच करतील. ऑपरेटरांच्या म्हणण्याप्रमाण एंट्री फी नाक्याचेर येवपी प्रत्येक गाडये कडल्यान फी घेतात. तशेंच नितेश राणेच्या गाडीवाल्यां कडेन फी वा पास मागिल्ली. पूण नितेश राणेच्या गुंडांनी पास मागलो म्हणून तांकां बडयले. तशेंच नितेश राणेनय एकल्याक मारला अशें तांचें म्हणणें. येयल्या न्ही भायल्यान गाडी घेतल्या, टोला गेटीच्यान गाडी काडून ना भायल्यान गाडयो घातल्या तेणी. ताका सांगलें राव, तो ह्याची गाडी नासली, प्रायवेट गाडी आसली. पूण आमकां काय खबर ना तो कोण तो. तेन्ना आमी ताका कितें जालें, साहेब पयशे दी, आमचें कामच तें पयशे मागपाचे. तो आपण साहेब आहा म्हणून कोण तो तेजो एक मनीस धांवून येयलो, कोण तो आमकां खबर ना. तेन्ना हेका तेणी धुकल्लो, हेचेर थापाड मारले तेणी. हेचे हांव पयशे घेवपाक आसलो तेन्ना मागीर घेवन म्हाका तेंच्यांनी 10 जाणांक दुखून घातला, मारला. नारायण चेड्यान म्हाजे थापाड मारले हांगासर. गडो चौगान गडो तेच्या फुडें गेला, गाडयेन आसलो बसलो तो स्टेरिंगाचेर. थंय तो घेवन घेवन ताका थंय व्हरान तेणी म्हाजे थापाड मारले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आतां एक वेवसायीक विसर.